परवरे फ्लायओव्हरच्या कामाक लागून सुकूर जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो बंद करपाचो प्लान आसा। सोमारा सकाळी 10 वरांचेर ट्रायल रन सुरू जावपाचो। ड्राय रन हे आता घेवपाचे हा। हो ड्राय रन सोमारा सकाळी 10 ते 1 पर्यंत हो ड्राय रन आसतलो आणि त्याच्या खातीर तेंच्यांनी डायवर्जन केले रोड। आता ते खंयचे डायवर्जन आसतले आणि कशें कितें आसतले डायवर्जन ते आमी ह्या व्हिडिओतल्यान पळोवया। जशें तुमकां आमी पयलीं सांगता, जो पयलो डायवर्जन तो ड्राय रनाक थेयला तो म्हणजे जो मेन जो आराडी जंक्शन परवरी आहा थंयसर तेंच्यांनी थेयल्लो आहा। सो तुमी आराडी जंक्शना कडल्यान फुडें का परवरी सायडीन वचपाचें तुमकां मेळचेंच ना, कित्याक हांगा बॅरिकेड्स आसतले। सो सांगता तुमकां जो नॉर्थ गोवाच्यान लोक ट्रॅवल करतात पणजे येवपाक, तो आराडी पावले की हांगा बॅरिकेड्स आसतले आणि बॅरिकेड्सा फुडें तो रोड आहा तो बॅरिकेड्स घालून तेंच्यांनी डायवर्जन केला। आता हो डायवर्जन केला तो पणजे येवपी लोकांक सुकूर जंक्शना वयल्यान उजव्यान सरून वाया कदंब डेपो गोवा बोर्डा कडच्यान छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या कडेन येवचें पडटलें। मात तो रस्तो सगळो नॅरो थंयच्यान पणजे, साळगांवसान पणजे येवपी लोकांक अशें येवचें पडटलें। हांगा कोकेरो जंक्शनार हो सेकेंड जो क्लोजर आहा तो रोड बंद आसतलो। सो आमी तुमकां सांगता की जो कलांगूटच्यान लोक जे ट्रॅवल करतले ते ह्या कोकेरो कडेन जंक्शना कडेन येयले की तांकां सरळ जो DB रोड आहा त्या रोडार तांकां वचचें पडटलें। हांगा सांगल्या त्या प्रमाणे हांगा बॅरिकेशन आसतले। कोकेरो जंक्शन टील मॉल दी गोवा हो 60 दिसां खातीर बंद दवरतलो। तेंचो असो प्लॅन आहा बंद दवरपाचो, पण सोमारा हो ट्रायल रन ते घेतात बंद करपाक की बाबा हो रोड बंद आसतलो म्हणून आनी कशें कंजेस्टेड जाता, ज्या काय ट्राफीक फ्लो सारकें जाता काय ना हेच्या खातीर हो ट्रायल रन आसतलो। मजगती पणजेच्यान म्हापशां पेडण्यां वयतल्या लोकांक अशें वचचें पडटलें। म्हणजे पणजेच्यान तुमकां म्हापशां वचोंक जाय जाल्यार ते बॅरिकेड घालून सिंगल रूट करतले आणि कन्स्ट्रक्शनाचें काम आहा ते करतले। जो एक तर तुमकां सांगोळडा जंक्शन नाल्यार फुडलो सालिगांव जंक्शन, त्या जंक्शना वयल्यान खंय तरी तुमकां म्हापशां सायडींतल्यान जाल्यार आनी खंय तरी नॉर्थान तुमकां खंय वचोंक जाल्यार ते वचपाक मेळटले। सो तेज्या पयलीं एक रोड लागता तो हांगा PDAंतल्यान एक रोड वयता जो परवरी एक्चुली एक ह्या कन्स्ट्रक्शना खातीरूच हो रोड केल्लो। तो रोड सुद्दां बंद आसतलो कित्याक फुडें कन्स्ट्रक्शनाचें काम आहा। त्याच जंक्शनार आमी उबे आहा। सो सांगोळडाच्यान जे शोगम रोड म्हणटा तो रोड सरळ घेवन आमकां सालिगांव वचचो पडटलो आणि जो म्हाज्या फाटल्यान आहा जो रोड आहा तो सरळ मार्केटान परवरी मार्केटान वयता जी देवती आहा तो रोड बंद आसतलो। पण आजूच आमी पयले विज्युअल्सान जे सिंगल रूट तेंच्यांनी आज टेम्पररी केला तेंच्यांनी, पण कसो ट्राफीक थंयसर आसलो आणि फुडें सोमारच्यान जेन्ना ड्राय रन घेतले तेन्नाय कसो आसतलो ते आमकां ह्या आयचूच कळ्ळें फुडें कशें कितें आसतलें तें। सोमार सावन फक्त ट्रायल बेज, मात सद्या ट्राफीक पळयल्यार परवरे सावन यो वच करपी लोक वाजेल्यात, तातूंत सर्वीस रोड सारको ना। सो ह्या व्हिडिओतल्यान जशी ऑर्डर काडल्या त्या प्रमाणे डायवर्जन जातले खरें, मात हो रोड भितर इंटरनल रोड असल्या कारणान हे बारीक रोड आसा आणि बारीक रोडान हो आता सांगला त्या प्रमाणे तेंच्यांनी की जे गाडयो आहा त्यो सोडटले तितून लक्झरी बसीस ह्यो खंय तरी नासतले, हेवी व्हेहिकल खंय तरी दुसऱ्या रुटांतल्यान डायवर्ट करतले म्हणून अशें सांगलेलें आहा। सो तुमी हे जे ट्राफीक तुमी पळयता आणि कसो ब्लॉक आसतलो ते चिंतूनूच खंय तरी घरांतल्यान बेगीनूच भायर सरचे अशी आमी रिक्वेस्ट करता। साहिल नार्वेकर वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर।